6व्या म्हयन्यांत नाजाऱ्यांत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोदचीं धाडलो। दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली। त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया। ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चड आपुरबायेची सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा। हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली। पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारिया, तूं देवाची आपुरबायेची आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली। तो व्हड जातलो आनी भोवतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापायक दाविदाच्या सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जॅकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना। मारेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबोन ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोवत्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घातली। ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो। आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाज ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना। तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकरून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें। आनी देवदूत तिजेर सोडशिलो कडसलो।